पाळोळ्या दर्यावेळेर एका खासगी हॉटेलान दर्यांतल्यान लाकडी पूल बांदून हॉटेलाक वाट केल्या। हे बेकायदेशीर आसा म्हण थंयचे लोक सांगतात। लाकडी पूल बांदता त्या सुवातेर पारंपारीक नुस्तेकार भाव आपलो वेवसाय करता। त्या बांदिल्ल्या लाकडी पुलाक थळाव्या नुस्तेकारांनी विरोध दाखयला। तांचेर कारवाय करची म्हण मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सध्या जे उभे आसा ते पालोलेम बिचार आसा आणि हो जो हे गेला आसा पळय उदक व्हांवता पळय तो एक रिवर आसा आणि रिवरा तोंडाचेर तुमी आतां फोटो बी काडले आसतलेच। ते वायोलेशन करून विदाउट एनी परमिशन त्यांनी कम्प्लिटली रिवर 95% रिवराचे बांबू घालून पॅक करून उडयले आसा आणि तेणी जे पळय वायोलेशन केला एक सिंगल परमिशन ना कांयच ना तेका। आनी फस्टिंग म्हळ्यार तेका ते हेतूक रिवरीक हे आनी तो तोंड हे जे खाड ती उदक एकदम लोटान व्हांवपाची खाड त्या खाडीचेर तेणी पोल घालून तेणी वस्त्या आडी वचपाक पूल बांदता आणि तो पूल बांदता ते पळयना लोकांक आतां पयलींच खबर आसा तुमकां सगळ्या डिजास्टर जावं व्हडलें आख्खें वादळ बिदळ जावं होडी बिडी कितलीशी फुटली मागीर ती होडी फुटली सगळ्या लोकांनी होडी जी आसा पळय त्या जाडी भितर व्हरून दवरली आणि आतां जर अशें केन्ना कितें घडलें जाल्यार ते व्हरपा म्हणटा चान्सच ना ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनाले वाट ती ट्रेडिशनल फिशरमॅना वाट आणि कम्प्लिटली ती एक बोटी व्हरपाची कितें सडनली जर कितें घडलें जाल्यार त्या हितून सेफ जाग्यार दवरपा जागो तो आणि इवन फिशिंग चालू आसता थंय तेणी जर अशी ब्रिज बांदून जर मध्ये हे केले जाल्यार प्रॉब्लेम तो तेका कांय एक सिंगल परमिशन ना म्युन्सिपालिटी ना सीआरझेड ना कोणाचेच ना कम्प्लिटली वायोलेशन केले तेणी आणि हेचे आज जर सगळे फुडचे पळय सगळे टोटल फिशरमॅन डेप्युटी कलेक्टरान किती कमिटमेंट डेप्युटी कलेक्टरान ते येऊन तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागले तेंचे कडेन कांयच ना आणि कम्प्लिटली वायोलेशन विदीन ए डे आयच्या दिसा भितर डेप्युटी कलेक्टर आपण तेचेर एक्शन घेतलो। जे ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आहे पावळेचे ते न्हंयतल्यान पळय इन्क्रोचमेंट केला कोणी तरी हॉटेला लागून पाथवे केला ही समती इलिगल आहा आणि म्युन्सिपालिटीन तेका खंयच्याय शेका जावं हुंय टेंटा परमिशन दिलो ना म्हणटकीर डेप्युटी कलेक्टर आपयन हाडून सगळे आमी कावन्सिलर आमगे बाकीचे फिशरमॅन लोक तेका हाडून ते इन्स्पेक्शन केले आणि ताबडतोब तेका त्या थिंगच्यान काडपाक लागले। मागे फकत मागणी कितें आहा ज्या मनशान ते इन्क्रोचमेंट केला ती वाट बंद केला फिशरमॅनाली जे होडी भितर वयर काडटाले तेजेर FIR जावन तेका अरेस्ट करपाक जाय ताबडतोब अरेस्ट करपाक जाय तेका गाय मारता म्हणजे ते सगळे आमी तेंका दिवचून आमगे द्वंद खंय दवरप आनी आमी होडी खंय दवरप आमगे कितें करपाक जाय आमकां कोणी तरी सांगपाक जाय आमकां शें तो ब्रिज उरलो जाल्यार तुमकां फिशरमॅनाक किती त्रास जावपाक ब्रिज म्हण आमी ती न्हंय थिंग फिशींग करता आमकां होडी थंय भायल्यान न्हंयसान भायर हाडपाक जाय भायर परत भितर हाडपाक दर्या आसून न्हय हय सपोज हिंग तर उदक वयर मारता ते आमकां होडी दवरपाक लागना उदक सारकें आमकां हिंगसा होडी आमकां न्हंय व्हरपाक जाय जे पळय हे जाले आसा पळय ते त्रास करता आतां इतले दीस खंय तरी वोग रावले जावं कितले डिफरंट पण जे पळय आतां अशें घडपा लागले आसा आनी सडनली जर कितें घडलें जाल्यार सेफ जावपाक कांयच उरलें ना। आता ताका आपयला हांवें 12 सुमार ओके मागीर आमी आनी हेंचे फिशरमॅनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांच्या वांगडा आमी डिस्कस करता वेदर ही हॅज एनी परमिशन सो वॉट पण टील डेट म्युन्सिपालिटींतल्यान कांयच परमिशन बी कांय घेवना परमिशन ना कांय